फुटसाल असोसिएशन ऑफ गोवान राज्य पावण्यावेली फुटसाल सर्त फुडल्या म्हयन्याच्या 15 ते 30 मजगती दवरल्या। ह्या सर्तीच्यो गेमी मडगांव आनी पणजे जातल्यो। जिखतल्यांक 75,000 आनी रनर्स अपांक 50,000 रुपया इनाम दवरला। चले आनी चलयांचे वेगवेगळे गट सर्तीत खेळटले। फुटसाल असोसिएशन ऑफ गोवा आमी स्टेट चॅम्पियनशीप फुटसाल ऑर्गनायज करपाक गेले। सेकंड टाइम, दिस इज द सेकंड इयर। आनीक आमकां फुटसाल प्रमोट करपा जाय गोंयांत। जायते भुरगे फुटसालां मिसळ जाल्ले, उमेद आसा भुरग्यांक फुटसाल खेळपाची। सो आमी तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिताय। लास्ट इयर आमी फर्स्ट चॅम्पियनशीप स्टेट चॅम्पियनशीप केल्ली। आमी फाटीं अंडर-13 स्कूल्स चॅम्पियनशीप केली, फुटसाल फेस्टिवल केलें आनी तितून नियरली 70 स्कूल्स पार्टिसिपेट जाले। भुरग्यांक बरी उमेद आसा खेळपाची, पण तेमकां पेरंट्सांनी मातशें मुखार काडपाक जाय फुटसाल खेळपाक। आमगे स्लोगन आहा फुटसालांतल्यान प्लेयर फुटबॉल प्लेयर जावचे। वी आर एक्सपेक्टिंग 100 टीम्स, बॉयज टीम्स। शुक्राराक गोरवांचो पाडवो जालो। गोरवां वर्सभर घराक अन्न पाणी दितात। तांची याद काडून तांची पुजा 4 उण्यो मायेन भरोवपाचो हो दीस। पाडव्याक शेणाचो गोठो करपाची प्रथा। गोरवांक हार वडे दितात। वाट्यांनी आंगार पिठाची नक्षी काडटात। पाडव्या दिसा गोरवांची बाकीच्या दिसां परस चड अपुरबाय। पळयात वाळपय आनी मया शिकेरीच्या गोशाळेंतलो पाडवो। गोठा तयार करणं, शेणाचा गोठा तयार करणं, त्यामध्ये वेगवेगळ्या घरात जसं आपलं देवघर असतं, स्वयंपाकघर असतं, चूल असते किंवा गाईचा गोठा घराच्या खाली असतो। तर आयज जे आसा ते तांकां धुवन तेंची पुजा जी आसा ती सगळ्यांची केल्ली आसा। सगळ्यांच्या गळ्यान गोणे बांदिल्ले आसा आनी तांकां पोळे जे आसा ते पोळे खावन आतां तांकां आमी चरोवपाक सोडलेली आहा। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करात। नमस्कार।